परबी दिता आनी काळजांतल्यान परबी हां. कितलीं वर्सां तूं कोंकणीचें काम करता आनी 72व्या वर्सा तुका अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलनाचें अध्यक्षपद मेळ्ळें. आनंदी आसा तूं? हय तशें आनंदी आसा हांव. कित्याक वर्सां वाडटा तितली मॅच्युरिटी वाडटा. हय पूण कितें आसा ती मॅच्युरिटी प्रत्यक्षान येवपाक मातसो कठीण लागता. बरें. पूण एक सांग म्हाका, तूं ज्या वेळेर तरूण आशिल्लें, कोंकणी खातीर झगडटालें, रस्त्यार येतालें, बायलांचे मेळावे घेतालें, तेन्ना अध्यक्षपद मेळिल्लें जाल्यार तुका इल्लो चड इल्लो खोस जावपाचें न्ही? तेन्ना परस सुद्दां 50 वर्सां जालीं न्ही. एक तो जें कितें हांव करतालें तातूंत प्रॅक्टिकल कितें तरी करपाक मेळटलें आशिल्लें. ओके. तें म्हाका आयज जालें ना. तीच खंत जाता. एक्झॅक्टली. की म्हजे जे विचार आशिल्ले ते प्रत्यक्षान म्हाका मांडपाक मेळना. म्हणून तें दुख्ख जाता आनी ती खंतूय जाता. कित्याक बाकीच्यांक म्हाका आनी हें करपाक मेळटलें. पूण एक बरें म्हाका दिसता की तूं ओगी रावलें ना इतल्या वेळान. कारण साहित्य संमेलनाची एक मानाची वस्त. तूं सतत बरयतालें, तूं सतत उलयतालें, तूं वेगवेगळ्या विशयाचेर म्हणजे सामाजीक, सांस्कृतीक, भाशीक, राजकीय सुद्दां म्हणजे ज्यो ज्यो चळवळी फाटल्या एक 40-50 वर्षान गोंयांत जाल्यात पण तूं एक्टीव आसा. सो वळवय रावता आसलें तरी तूं तुजें मुखामळ पणजे दिसता, मडगांव दिसता, जंय जंय कितें तरी वायब्रेशन घडटा थंय हेमानायक आसा. हय. सो हय. पूण तें हें अध्यक्षपद बीन म्हणटा पळय तशें कितें आशा अशी जाली ना म्हाका. म्हणजे तें अध्यक्षपद मेळ्ळ्यारच हांव तें करतलें अशें हांवें केन्ना चिंतूंक ना. पूण आनी एक हांव तुका प्रश्न विचारपाचें कारण आशिल्लें. जेन्ना चंद्रकांत केणियाक अध्यक्षपद मेळ्ळें, जेन्ना उदय भेंब्र्याक मेळ्ळें, ते सामके तरूण आशिल्ले. हय आं बरोबर. म्हाका दिसता तरूण म्हणजे सामके तरूण आसतले. हय 30 वर्साचे ऑलरेडी आसतले. हय सो ताका त्या वेळाची पळय कितें झुजारीपणाची पळय एक खोस आसता हय ती आसता न्ही तरूण भुरग्यांक. ती आतां म्हणजे आतां म्हजे कडेन प्रॅक्टिकली जायना म्हणजे शारिरीक जायना. बरोबर. पूण विचार आसा. म्हणजे विचार म्हाका एक सांग, खंयच्याय साहित्य संमेलन ते मराठी जावं कोंकणी जावं खंयचेय मेन निकश आसता तो म्हातारो जावपा जाय. ते आमी आतां एका मुद्द्यार आयला तुमी की ते जावपाक म्हातारो आसपाक जाय काय म्हणून. दुसरी गोश्ट हाका जोडूनय हांव सांगता की आज पर्यंत जे कितें अध्यक्षपदां आनी जी पळय मेळ्ळ्या साहित्य संमेलनाची म्हणया परिशदेची ती बायलांक कितली मेळ्ळ्या. आमी आरक्षणाच्या मुद्द्याचेर उलयता. 33% आरक्षण त्या म्हणून राजकीय हातून येता. बरोबर. आमी आमचे कडेन झुकून पळोवया. पूण म्हाका एक सांग हेमा, हो प्रश्न विचारतना म्हज्या मनान एक प्रश्न येता तो असो, कितल्यो बायल्यो आज कसदार साहित्य निर्माण करतात? डायरेक्ट मुद्द्याक हात घातला. हांव तुका दुसरो प्रश्न विचारपाचें, कोंकणीन आज कसदार साहित्य तयार जाता? म्हणजे घटमूट बाकीच्या भाशांचे तुलनेन उबे रावपा सारकें कोंकणीन साहित्य जाता? हांवें सरळ ना म्हणल्यार वायट कोणाक दिसचें न्हय. कित्याक चर्चा आमी ही चर्चा करतात न्ही आनी परिशद किंवा साहित्य संमेलन जेन्ना जाता तेन्ना ताजो पयलीं साहित्याचो आढावो घेवप. हें तर साहित्य संमेलन. आढावो घेवप आनी एकूण साहित्य खंयचे आमी खंय उबी आसात हो प्रश्न. तशें पळोवंक गेलें जाल्यार आमी आमच्या वर्तुळा भायरच पावना. आमच्या वर्तुळ हें घर ह्या संस्थी सोपणां हाजे भायर आमी पावना. हें आंगण म्हजें, ह्या आंगणाचेर हांव बरयतां, ह्या सोपणाचेर हांव बरयतां. पूण बाकीच्यो ज्यो गजाली आसा त्यो आमकां दिसना. म्हणजे आतां आमी जेन्ना अखिल भारतीय साहित्य परिशद जावं कोंकणी परिशद म्हणटा जावं साहित्य संमेलन म्हणटा म्हणजे परिशदेचें संमेलन न्ही तें, जाल्यार आमचे बरोबर बाकीचे प्रांत आसा न्ही. केरळ आसा, कोचीन आसा, मंगळूर आसा, ती कितें संख्या दाखोवपाकूच करता आमी. तांचे प्रश्न आसा ते तांचे प्रश्न आमी हाडल्या काय म्हणून साहित्यान. बरोबर. आनी दुसरी गोश्ट हांव म्हणटा गोंयचे प्रश्न आयल्या ना. हालीं आतां जवळ जवळ कोंकणीक सगळ्यो मान्यता दिवन जवळ जवळ 40 वर्षां नंतर आतां खंय तरी इन्क्विजिशन येता. आतां खंय तरी अशे तरेचे जे पळय कितें पयलींचे पळय ऐतिहासीक गजाली आतां आमी खंय तरी नोंद करपाक लागल्यात. बरोबर बरोबर बरोबर. हो विशय सामके अनटॅप्ड अशे कोंकणी साहित्यान उरले न्ही. सामके उरले म्हणजे कांयच येना. म्हणजे हाजी एक कारण म्हणजे आमचें वाचन ना. आमच्या बाकीच्या भाशांत कितें चलता हें आमकां कांयच खबर ना. म्हणजे दुसरी गोश्ट म्हणजे ते एक तर तें ट्रान्सलेटेड जावन आमकां मेळटा तें सुद्दां वाचपाचें आमकां जमना ना. म्हणटकच आमचें जें कितें कोण बरयता पळय ताचो दर्जो म्हणजे म्हाकाच थारावचो पडटलो. दुसऱ्यांनी म्हळ्यार तांकां वायटूय दिसता कोणाक ना. वायट दिसपाक कितें आमी निमाणें कोणें तरी ती मातशी बडी घेवन कान पिळपाची तयारी आसपाक जाय न्ही. हय ना जाल्यार कशें वयर सरतलें आमचें साहित्य. साहित्य आमचें इतलें पुरतेंच उरना, तितल्याच पुरतें. ताजे भायर वचून आतां आमी नवीन बसतलें. हय जाता. बरो म्हाका आवड बरो दिसलो. बरी फुलां फुलल्यात. यो बस.
बस. दुसरें साहित्यान, कोंकणी साहित्यान नवें जे पळय कितें आतां घडटा, हय आतां आयपॅड आयले, आतां वेगवेगळी टेक्नॉलॉजी हे पळय इंटरनेटा कडेन संबंदीत अशें पळय जे वाचनाची प्रक्रिया पळय सुरू जाली, हय तातूंत भितर आमी पावल्यात ना पावना. आमकां टायप मारपाक कळना कांय लेखकांक. हँड रिटन बरोवन तुमकां खबर आसतलें. आनी आतां तर इतलें सोंपें जालां, कंप्युटराचेर तूं उलयत जाल्यार टायप मारून येता, जाता. टायप मारून येता. आमी जर तेच आमी जर शिकून घेना जाल्यार कितें हें उरतलें आमचे कडेन. सारकें. आमकां मेल करपाक कळना, आमकां कांयच कळना कंप्युटरांतलें. कंप्युटर आतां जावन की कंप्युटर घेवंकूच ना कांय जाणांनी घरा. एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली. म्हणटा कशें जातलें. सो ह्या सगळ्या पार्श्वभुमीचेर आयची कोंकणी चळवळ खंय आसा अशें दिसता तुका? आयची कोंकणी चळवळ सुस्तावल्या. हय आयची कोंकणी चळवळ कित्याक कोंकणी चळवळीक सगळें मेळ्ळें न्ही. बरोबर. सगळें मेळ्ळें. कोंकणी आयज तुगेले हातून पावली, विद्यालयांनी पावली, महाविद्यालयांनी पावली, सगळे कडेन मान्यता मेळ्ळ्यो, मान्यताय मेळ्ळी, सगळी पुरस्कार मेळ्ळे, पुरस्काराचे सामको ओतो आयलो. पुरस्कार मेळ्ळे आणि 10-12 पुस्तकां मेळटा की पुरस्कार मेळूंक. पुरस्कार तर आसात, हय. कितेंय बरोव न्ही, तेच वर्सा एकदा दिवचोच पडटलो. 10-12 पुस्तकां मेळटा तर एक पुस्तकां मेळूंकूच जाय न्ही. असो हें लागता ताजो. बरोबर. हे मग तुका हांव एक सामको पॉयंटेड प्रश्न विचारूंक सोदता. फाटल्या 10 वर्सांत तूं अशी 5 पुस्तकांची कोंकणीन नांवां घेवंक शकता, जी पुस्तकां बाबा मायलस्टोन बाकीच्या भाशांच्या तुलनेन आमची भाशा खंय तरी आसा अशें दाखोवपा सारकी 5 पुस्तकां? म्हजे कडेन जेन्ना केन्नाय हाजे येता पुरस्काराचे बाबतीन लास्ट टायम बरोबर म्हाका एकूय पुस्तक दिसना न्ही. दिसना. बरोबर बरोबर. फाटल्या खेपे आनी एकदां म्हाका आयलें तेन्ना हांवें एकूच नांव बरोवन दिलें, 3 नांव बरोवपाचें. हय हय सारकें. अशी परिस्थिती आयल्या सद्या. एक्झॅक्टली. आमी म्हणटा कादंबरी आयल्या आनी कितें आयल्या म्हणून. बरोबर. बरं, कादंबरी तुवें कांय बऱ्यो कादंबरी बरयल्यात. कादंबरीच्या क्षेत्रांत आमी खंय आसात? कारण आतां भाई मावज्याक ज्ञानपीठ मेळ्ळा, ह्या फाटभुंयेचेर कोंकणीन जर फाटल्यान वळून पळयलें जाल्यार कादंबरीच्या क्षेत्रांत आसात आमी? कादंबरी हांव अलका सराविगीची कादंबरी एक ट्रान्सलेट केल्ली, म्हाका अवॉर्ड मेळ्ळें, कलिकता बायबल. तिणें म्हाका दुसरें पुस्तक दिलें, पयर आयिल्ल्यो त्यो हांगा गोंयांत. आनी तिणें पुस्तक जें दिलें तें महात्मा गांधीचेर म्हणजे गांधीचेर ज्यो खबर नाशिल्ल्यो गोश्टी तिणें त्या पुस्तकान मांडल्या. ताजें प्रेम कथा. प्रेम म्हणजे कितें, अशें प्रेम न्हय शारिरीक बी न्हय, वैचारीक लेवलचें प्रेम, सरला देवी कडेन जें प्रेम आशिल्लें तें. आनी ती थंय वचून रावली गांधी आश्रमांत. वचून रावून तिणें प्रूफ पळयलें आनी मागीर तिणें कादंबरी बरयली. हें आमचे कडेन जाता काय कितें? हें कोणें केलां आज पर्यंत? आमच्या लेखकान कोणें केलां? फक्त दामोदर मावज्यान, भाई मावज्यान ते कार्मेलीन बरयता तेन्ना तो कुवेट वचून आयलो, तितलेंच. पूण त्या उपरांत खरें की साहित्य निमाणें कशें न्ही, आतां जें पळय मॉडर्न साहित्य निर्माण जाता त्या लोकांचे प्रश्न घेवन थंय वचून अभ्यास करून मराठीन भितर अवचडा सारक्या मनशांनी खूब प्रयोग अशे केल्यात. बाकीच्या भाशांनी प्रयोग जाता आनी बाकीच्या भाशांत आज भारतीय भाशांक आंतरराष्ट्रीय एवॉर्ड्स मेळटात. हाजो अर्थ आमचें भारतीय साहित्य हें आंतरराष्ट्रीय लेवलाचेर पावलां. अशा फाटभुंयेचेर कोंकणी साहित्य खंय आसा? आमची कविता तुका दिसता की आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार पावतली? ना. आमची कादंबरी ह्यो 2 निकश की जे आज खंयच्याय साहित्याचे मोलावणी करतना म्हत्वाचे ठरतात. साहित्य म्हज्या हिसपान एक PhDचो थिसीस आसता सामकें. म्हणजे आमचे कडेन कितें ना तें आमी वाचकांक दिवपाक जाय. सामकें आसा तें दिवन जायना. म्हणजे एकाच विशयाचेर जर तूं 4 कादंबरी बरोवची जाल्यार म्हजे कोतान ते वाचक आपणावचो ना आनी हें करचो ना. ताका जें कितें ना तें दिवपाक जाय, भितरलें दिवपाक जाय. ते म्हणल्यार एक PhDचो थिसीस. म्हणजे PhDन कितें आसता, जें ना तें तुवें सोदून काडपाचें. आसा तें जाल्यार भायर मारता तातूंत. तशें आमच्या कोंकणी साहित्यान जावपाक जाय. जें आसा तें आयलें भायर मारलें तें हें जायना. हेमोबाय, आमचे कडेन बरें साहित्य, कसदार साहित्य येना हाजें कारण साहित्याची मोलावणी जायना, आमचे कडेन टिकाकार नात. तशें हांव म्हणूंक शकना, टिकाकार ना बीन म्हणूंक शकना. पूण आमचे कडेन आमकां स्वताकच दिसना
की आपण बरयलां तें बरें बरयलां काय वायट बरयलां म्हणजे स्वता हें करून पळोवपाक जाय की हें बरोबर आसा काय ना, हें कोणी तरी बरयलां आसतलें काय ना, बरें हो विशय कोणी घेतला आसतलो काय ना, जावं ही पात्रां आयलां आसतलीं काय ना, जें कितें ना तेंच आमकां दिवचें पडटलें जाल्यारच पूण आमकां हें कोणें करप आतां पब्लिशर आतां म्हजो एक मित्र दिनेश मणेरकार आसा तो संजना पब्लिकेशन तो म्हयन्याक म्हाका दिसता 20 पुस्तक काडटा हय हय हा हय शुअर सामको ओतो आयला हय दुसरेय पब्लिशन प्रत्येकान आपलें पुस्तक काडटा पब्लिश हय करता हय सरकार दिता वर्साक दिता इतलें अनुदान दिता कोंकणी अकादमी छापता लाखांनी रुपया सँक्शन जाल्ले आसा सो पुस्तकां हें ताका लागून कितें बरयता तें छापून येवप अशे तरेचो जो निकश जाला जाला सामको म्हणजे आज जर आमी मोलावणी म्हणजे पुस्तकां जर पळयत न्ही सरकारी डिपार्टमेंटान जी घेता ती पुस्तकां पळय ताका तूं म्हणटा तसो कस बीन आनी निकश बीन कांय ना काय लायनात ती घेवपाक जाय म्हणजे हो अमको पयसो तो पयसो सोंपोवपाक जाय तो पयसो ना ती कमी घेता पयसो आसलो चड घेता म्हणटकच ती कसली पुस्तकां म्हणून पळयना आनी ताचेर मोलावणी बीन करप ना पुस्तक घेवप पुस्तक घेवप ह्या खातीर चड हें जालां आनी दुसरी गोश्ट कितें पुस्तकां छापली न्ही तो एक हें जाला धंदो जाला सद्या पुस्तकाचो कित्याक तुगेले 2-3 डिपार्टमेंटां घेता सेंट्रल लायब्ररी घेता राजा राममोहन रॉय घेता म्हणटकच पुस्तकां छापली गेली तुजे कडेन कट्टे उरत ना आनी ताजे पयशे मेळटा लाखांनी रुपया बरोबर सामकें म्हाका एक सांग ह्या परिस्थितीन हांव तुका एक अत्यंत असो पॉयंटेड प्रश्न सामको तोप्पा सारको प्रश्न विचारूं साहित्य अकादमीन फुडलीं 5 वर्सां कोंकणी खातीर प्रायज आमी घेनाकात अशी गोंयची लेखकांनी कितें सांगचें न्ही आमकां 5 वर्सां फुडलीं साहित्य म्हणजे दिनाकात न्ही हांवें स्वता सांगिल्लें आसा न्ही हांव कमिटीचेर आसतना एवॉर्ड घेवं नाका म्हणून तुगेले दुसरी गोश्ट ही सोड जनरल पुरस्कार मेळटा ते बरें आसा युवा पुरस्कार मेळटा ते आनी आतां युवा पुरस्कार हांवें सरळ सांगलें युवा पुरस्कार जर ना तुमी दिवं नाका एक वर्स पूण कोणाक दिवपाक जाय म्हणून दिवं नाका सारकें सारकें ते खरें म्हळ्यार युवा जे पळय बरोवपी आसात ते तांकां प्रोत्साहन दिवपाक तांकां उर्बा दिवपाक तांचे मदीं नवी साहित्यीक अशी चेतना निर्माण करपाक ते कितें ते बरयतात ताका पुरस्कार दिवप अशे तरेची ती पद्दत आशिल्ली न्ही म्हणून ते पुरस्कार दिताले त्या खातीर पुरस्कार दिताले पूण आमकां दिसना न्ही ती फाटली 4-5 वर्सां जर काडी जाल्यार हे लेखक खंय एक्झॅक्टली लेखक खंयच दिसना तांणी बरयल्लेंय दिसना आनी ते कोंकणीनूय दिसना मेन म्हणटा ते हे तुका कोंकणीन भितर तुजे साहित्यीक गुरू कोण अशे दिसतात साहित्यीक गुरू अशें हांव कोण म्हणूंक शकना कित्याक पूण तूं चंद्रकांत केणियाक खूब लागीं आशिल्लें तूं चंद्रकांत केणियाक काम केलां तूं राष्ट्रमतान काम केलां चंद्रकांत केणी कथाकार पूण ताज्या कथांचो प्रभाव म्हजेर पडूंकच ना ओके बाकीचे गोश्टी बऱ्या कोंकणीचे चळवळीचे बाबतींत बरोबर बरोबर म्हजेर कोणाचोच प्रभाव पडूंक ना ताचो पडूं ना दर्या शिला कोळंबकाराचो पडूं ना मिनाचो पडूं ना आनी हांव म्हणजे पुंडलीक नायकाचो ताजी कथा कठीण न्ही ताजी कथा बरोवपा तितली हें ना सरळ बरोवंक मेळना आमचे मातशे सामान्य लेवलचेर येता ताजे मातशे तूं ताका बरोच वयर मानता साहित्यीक साहित्यीक म्हणून वयर आसाच तो आनी आयज आमी जर तुमी म्हणटा पळय आज सगळ्या हातूंत जर क्षेत्रांत पळयत साहित्याच्या जाल्यार एकूच तो लेखक आसा की जो सगळ्या कादंबरी म्हण नाटक म्हण कविता निबंध हांव तुका कादंबरी आनी कविताच म्हणली नाटक हे क्षेत्रांत फाटल्या 10 वर्सांन आमी पळयतात तीच ट्रान्सलेटर नाटकां येतात आनी कला स्पर्धा जाता आनी तीच आमी करतात त्या हातूंत पळयत जाल्यार तो एकूच साहित्यीक दिसता बरोबर आनी हें म्हजेंय मत न्ही हें बाकीच्यांचेंय मत आसा एक्झॅक्टली आनी तांचें मत एका हाजेर आयलें की तो इंटरनॅशनल लेवलचे हाजेर ताजी हें आसा बरोबर साहित्य आसा पूण म्हाका पुंडलीक नायकाचें साहित्याची मोलावणी जाली ना जाली जाली कित्याक हांव म्हणटा की अशे तरेचे जे पळय एवॉर्ड ताका साहित्य अकादमी एवॉर्ड मेळ्ळे हय पूण ताचे परस व्हडले एवॉर्ड्स आशिल्ले सरस्वती सन्मान मागीर ज्ञानपीठ हय मेळपाक जाय आशिल्लें मेळपाक जाय आशिल्लें हय बरोबर कित्याक रविंद्रबाब केळेकरान सुद्दां म्हणिल्लें बरोबर की तुमचें ताजें साहित्य केन्नाय पब्लीश जावं प्रश्न ना ताणें बरयत रावपाक जाय म्हणून सारकें ताणें बरोवप हातांनी हँड रिटन तागेलें आसूंक जाय पब्लीश कोणूय कर पब्लीश करपाचे वाटेक लेखकान पडचें न्ही अशें ताणें म्हणिल्लें म्हणून मागीर जालें तें जालें ना बरोबर तें जाल्लें जाल्यार आमी आनीकय एक आसा की गोंय ल्हान ताका लागून आमचें कोंकणी साहित्य जशें पळय स्पर्धेक देवंक जाय तशें व्हडल्या भाशाक पळय व्हडली स्पर्धा आसता तशें जायना पूण ह्या ल्हान गोंयान आमी कांय व्हडले लेखकय तयार केल्यात
हय तांकां गोंय चड ल्हान जालें अशें म्हणटा ना ना अशें म्हणटा गोंयांत फायदोय जालो म्हणटा गोंयांत फायदो जालो लेखक आतां बाकीबाब आसा आमचे मागीर रामाणी आसा जे कवी म्हणून ना अशें आमी म्हणूंक शकना भांगी आसा पांडुरंग भांगी आसा अशे कवी आसा रमेश वेळुस्कार आसा जे त्यांनी कितें तरी केलें आपल्या साहित्यान आनी रमेश वेळुस्कार जर उरिल्लो आनी थोडे वर्सां जाल्यार तेजे कडेन महाकाव्य तरी बरोवन जातलें आशिल्लें हय हेमाबाई तुवें गोंय मुक्तीताय पळयली गोंय मुक्त जालें ताजे नंतर तूं कोंकणीक जी कितें पुरस्कार मेळ्ळे ते पळयले कोंकणीक एक स्थान मेळ्ळें गोंयांत गोंय आज आमी मूळ पीठ म्हणटात गोंयचें तर ह्या गोंयाक जे पळय कितें घडटा तूं आतां तुजें 72 वर्सां ह्या गोंयान जें कितें घडटा आज गोंयकार अल्पसंख्याक जायत उरला गोंय सामकें अक्षरशः आमी जें पळय कितें स्वप्न पळयल्लें बाकी बाबान आपल्या कवितेन पळयल्लें पळय मेकळ्या गोंयान इतले नाल्ल आनी अशे वजरे हें सगळें तुजे मुखार हळूहळू ना जातना दिसता काय तूं म्हणटा की हें गोंय आधुनिकतेची वाट पळयता आमी वदळ घेतला पळय तोच मुद्दो आमी फुडें व्हरता की आमकां हें दोळ्यांनी दिसता पूण आमकां मांडपाक कळना आतां फाटले महामारीचो कोरोनाचो काळ गेलो त्या काळांत बाकीच्यांनी कशे दीस काडले आमी सोडून बाकीच्यांनी दीस काडले आमी एक सुखवस्तू अशें म्हणुया आमी पूण बाकीचे ज्यांनी जे वळवळे काडले ते आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयल्या आमच्या शेजरां पळयल्या आमच्या भोंवतणी पळयल्या आमच्या गांवांत पळयल्या आनी तें जर आमच्या हातूंत साहित्यांत येना जाल्यार आमी निराशाचेर चपप हे प्रश्न येवपाक जाय साहित्यीक आपले सरभोंवतणी जें कितें दिसता तें प्रखरपणान मांडटा अन्यायाक आवाज उठयता आनीक निमाणें साहित्यिकानूच हे सगळें जें पळय कितें राजकीय सामाजीक गोंयचें फुडारपण करप अशें म्हणटा न्ही म्हाका एक सांग म्हाका एक सदांच प्रश्न पडटा गोंयाक घटकराज्य मेळ्ळें आनीक लेखक विचारवंता कडेन पळय जें कितें नेतृत्व आशिल्लें गोंयचें तेन्नाच जालें ना जालें ते कितें आमी पळयलें न्ही चंद्रकांत केणी रवींद्र केळेकार हें एक नेतृत्व दितालें गोंयान ते आमी ते विसरले कितें आमी घटकराज हाडलें 30-40 जाले हें कोणाक खबर ना आयज एसेंब्लीन बसतल्याक खबर ना की आमी बाबा कित्या खातीर आयले म्हणून आज तांकां कोणा कडेन कसलें देणें घेणें ना कोंकणी कडेन ना कोंकणी लोकां कडेन ना गोंयच्या लोकां कडेन ना जे लोक हांगा भर भरून आमी हाडटाले आनी झगडून म्हणटा ते आमी घेतले तेन्ना मेले कितले जाण रस्त्याचेर उरले तुमी तर कितले ते हे गांव सोडून तुमकां रावचें पडलें हय हय ते हे पळय आसा राजपाट हें आसा पळय तो ताणें घेतलो न्ही हातान एक्झॅक्टली आनी तांकां कांयच देणें ना पूण हें फेलियर कोणाचें अशें म्हणटा हांव की ज्यांनी झुजून भास केली भास म्हणटकीर आमकां घटकराज्य मेळ्ळें घटकराज्याची फुडली दिशा ठरोवपाचें काम लेखकांचें आशिल्लें कारण लेखकांनीच ही सगळी मांडणी केल्ली न्ही गोंय मुक्त करतले ताजे नंतर आमकां कोंकणीक कांय जे कितें पेणी आसली ती आमकां मेळयत वतले फुडें आमकां गोंय घटकराज्य जातलें आनी घटकराज्यान आमी अमक्यो अमक्यो गजाली करून घेतले ते आमचे जे लिडर आशिल्ले पळय त्या लिडरांनी ह्यो चार्टर ऑफ डिमांड तांकां दिवपाक जाय आशिल्लो ना पूण सरकाराक दिवपाक जाय खंयचेंय सरकार सहजासहजी तुमी कितें मागलें दिवपाची परिस्थिती ना तुवें फायट करूनच तें घेवचें पडटा हय पूण ती फायट करपाची फायट कोर्टाची कुवत आमी बगडायली काय आमी सुखवस्तू जाले आमकां मेळ्ळें सगळ्याक जाली तरी आसतना तुमी रवींद्र बाबाचें नांव घेतलें रवींद्र बाब केळेकार एकलोच विजनरी आशिल्लो आमचे मदीं की ताका पॉलिटिकल हें आशिल्लें जाण आशिल्ली चंद्रकांत बाब केणी ताका पॉलिटिकल जाण आशिल्ली बाकीचे हांकां कोणाक नाशिल्ली कोणाकूच नाशिल्ली म्हणटकीर तें आमी ताच्या हातान सोंपयलें आनी आमी मोकळे रावले म्हणून ते आतां मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन सुद्दां आमचें जें रगडत उरलां तें ताजे खातीर तांकां मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन कोंकणी पूर्णतः प्राथमीक माध्यमीक शिक्षण माध्यम जातलें अशें दिसता तुका काय हातांतल्यान गेलें आतां त्या म्हज्यान सांगून नजो त्या खातीर एका मुद्द्याचेर येता जो म्हजो मुद्दो हातूंत भाशणांनी स्पश्ट जातलो की आमकां आतां सरळ हें काडून नव्या पिळगे कडेन दिवपाक जाय नेतृत्व नव्या पिळगे कडेन येता आनी नवी पिळगी त्या कामाक सक्षम आसा बरोबर आनी तांकां ते विजनरी आसा तांकां आयच्या काळा कडेन तांणी जुळून घेतलां आयच्या डिजिटल युगांत ते अग्रेसर आसात जे आमकां ना आनी त्या खातीर आमी जे कितें म्हालगडे म्हणटात जावं जाणटे म्हणटात जाल्यार
तांणी तें सरळ काडून तांचे कडेन दिवप आनी आमी आमच्या मनात पटोवपाक जाय की ते सक्षम आसा ते करतले म्हणून. बरोबर. आनी तांचे कडेन दुबावा विरयत तांचे कडेन दिवप. म्हाका एक सांग हेमबाई, येदें व्हडलें अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलन जाता, तुज्या हातान नेतृत्व आयलां, तूं ह्या प्लॅटफॉर्माचो वापर कसो करूंक सोदता? म्हजे कांय विचार आसा. हय. विचार म्हणजे अशें की जें कितें आमी हें करता, एक तुका आतां हांवें सांगलां तसो की तरूण पिळगे कडेन आयज सोंपोवपाक जाय. बरोबर. आनी तांकां तांचे कडल्यान आमी मार्गदर्शन घेवपाक जाय, बदल जालो जावपाक जाय. बरोबर. आमी तांकां मार्गदर्शन एक झेप आसा अशें आमी पळयतात. आनी कितें आमी 4 तास काम करता ते एका वरान काम करून मोकळे जाता. म्हणजे तांकां आमी तितले रिस्पेक्ट दिवंक जाय. बरोबर. आज तो ना, बरोबर. आज दिसना. आज तरूण खंयच्याच हातून ना. आनी दुसरी गोश्ट, हांवें उदो बायलांचे जो विशय काडलो आरक्षणाच्या बाबतींत, हांव आरक्षण बी कांय म्हणना. कोंकणी चळवळ करतना बायलो फुडें आशिल्ल्यो सगळ्या बाबतींत. बरोबर. मोर्चा आशिल्ल्यो, लाठयो घाल्ल्या, सगळें घाल्लें. वैचारीक चळवळी आशिल्ल्यो, साहित्य करताल्यो, कंटिन्युअस सातत्यान तांणी काम केलां. पूण ह्या आमचे जे फुडारी म्हूण जावं नेतृत्व करपी आशिल्ले तांणी केन्नाच बायलांचें आयकून घेतलें ना, तांकां निर्णय प्रक्रियेंत केन्नाच घेतलें ना. तूं अशें म्हणटा की तांणी जी पळय पदां निर्माण जालीं थंय बायलांक हाडलें ना? ना, हाडूंकच ना. कोंकणी अकादमीन अजून एकूय बायल जाली ना? जाली ना. बरोबर. पण कोंकणी भाशा मंडळान जाली. कोंकणी भाशा मंडळ वेगळें. कोंकणी भाशा मंडळ हाजें न्ही, सरकारी न्ही. हय. पूण सरकारची पदां तूं म्हणटा की अशीं पदां आशिल्लीं, तूं म्हणटा बरोबर. कोंकणी अकादमी आसा, इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांजा आसा. आमी आयकल्लें तुजें नांव थंय आसा म्हणून. त्यो विसरपाच्यो गजाली. ना, कित्याक हांव म्हणटा की जेन्ना खंयच्याय एक चळवळ्या बायलेचें नांव खंयच्याय अशे तरेच्या मुखेल साहित्यीक संस्थेन येता तेन्ना ताजे बरोबर दादले रावनात? ना ना, तशें म्हणूंक शकना. कित्याक आतां आपल्या बँकेन जावं बाकीच्या डिपार्टमेंटांनी बायलो आसा न्ही वयर, ताज्या अंडर काम करपी आसा बऱ्या तरेन. पूण कोंकणींतल्या चळवळीन हें अशे तरेची दिशा कित्याक घेतली ना की बाबा ना, हें पद खंयचे तरी एक बायलेक दिवपा जाय, आनी त्या बायल कोण काय म्हळ्यार चळवळीन साहित्यानी आसा, चळवळीन आसा, हें माना एकूच नांवां दिसता न्ही आमकां. तें जालें ना, तें जालें ना. बरोबर. आनी तें उदो सांगलां तशें की म्हाका जर 50 वर्सां 60 वर्सांचें सुद्दां जर मेळ्ळें जाल्यार हांव कितें खूब बदल इवन अकादमी हांव म्हणना, हें म्हणना की गोवा कोंकणी अकादमीन सुद्दां जर म्हाका अध्यक्षपद म्हणून मेळिल्लें बरोबर जाल्यार हांव कितें तरी वेगळे विचार मांडूंक शकतलें, वेगळे करूंक शकतलें अशें. कोंकणी अकादमी आज तुका प्रश्न विचारपाचें कारण तूं साहित्यीक म्हणून तुजें मतां सदां व्यक्त केलां. विचारपाचें कारण की अखिल भारतीय लेवलाचेर जेन्ना आमी विचार करतात, कोंकणी अकादमी ही येदी व्हडली अकादमी गोंयची, ती गोंयची कोंकणी अकादमी कोंकणी चळवळीक, साहित्यीक चळवळीक तरी जाय तशें काम करता. पळय, जें आमी कोंकणीच्या बाबतींत आयज करता पळय तें फाटलें आसा तेंच कॅरी फॉरवर्ड करपाक लागल्या. तातूंत नावीन्य कांय ना. बरोबर. म्हणजे फाटीं जें कितें आसा तेंच, तीच संमेलनां, तेच परिसंवाद, तेच लोक, तीच कोंकणी, तेच वक्ते, ताजे भायर कोण ना. खरें सामकें. म्हणटकच हो बदल घडयतलो आशिल्लो कोण? एक तर युवा पिढी, नाजाल्यार आमचे सारके. आनी तुमी म्हणटा तशें की आतां हांव सरळ सांगता की त्याच खातीर हांव नाका आशिल्लें. बरोबर. ह्या एका कारण तूं कितें तरी वेगळे तरेन घडयत आशिल्लें, आनी जें वेगळें घडोवंक जाल्यार जे कोण थंय थाण मांडून बसल्यात तांकां त्रास जावपाक तांकां तें नाका आशिल्लें. तांकां तशेंच जावपाक जाय आशिल्लें. ह्याच लायनीर म्हणजे ह्याच लायनी वरूळ असोच वचूंक जाय, वरूळ वांकडो वचपाक जायना. वांकडो जाल्यार गाडी पडटली अशें तरेचें हें जालें. आनी म्हणून तें पातयपाक तयार नाशिल्लें. हें म्हजो सरळ आरोप आसा, शिणूय आसा आनीक खंतूय आसा. कित्याक आमी कोंकणीची मातशी हें केली. कोंकणी खातीर कांय गजाली आनी तुका क्षम आसा इतल्या खातीर, पण तुवें काम केलां न्ही. तूं जर एक तिडक किंवा उपगण जर व्यक्त करता जाल्यार तुका तो पूर्ण अधिकार आसा. कारण तुजे कडल्यान काम जालां, तुवें नेतृत्व केलां वेगवेगळ्या चळवळींचें. अशे वेळार बायलांक जर जी संदी तांच्या योग्य वयार मेळना. आयज पळय, आयज म्हजो जर बायोडेटा जाय जाल्यार तो मनीस म्हाका बायोडेटा विचारता, म्हजो बायोडेटा धाडून दिवन. ही परिस्थिती आयज येवपाची न्ही. म्हजो बायोडेटा थंय मेळपाक जाय आशिल्लो, म्हजी वेबसायट जावपाक जाय आशिल्ली, लेखकाची वेबसायट जाय आशिल्ली. जें कितें आमचे मदीं ना, जे तांचेच येवपाक जाय आशिल्लें, तांच्यो वेबसायटी मेळूंक जाय आशिल्ल्यो. कोणाचें कांयच मेळना. कित्याक आज तूं सांग, रवींद्र बाब केळेकाराची ना. बरोबर. मागीर डॉक्युमेंटरी काडलें म्हूण जायना, तें येवंक जाय न्ही. आनी ते म्हणटा तुमीच करा म्हणून. ते उक्ते करना फुडें येवपाक जाय न्ही, मेळपाक जाय न्ही.
कांयच ना बाकी बाबाचें कांयच ना. एक्झॅक्टली. फाटल्या लागून सोदून काडा आनी करा न्ही हें काम Exactly. अकादमीचें जावं ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंटाचें तांणी करपाक जाय आशिल्लें. बरोबर. आनी हें सरकाराक खबर आसपाक जाय. म्हाका सामको पॉयंटेड आनी एक प्रश्न. गोंय सरकार आतां हांव BJP म्हूण म्हणना, काँग्रेस फाटले आतां इतल्या वर्सान घटक राज्य जातकीर जी पळय सरकारां आयली तांणी केल्लें कोंकणीचें काम तूं समाधानी आसा? खंय काम कितें केलां? काम कितें केलां? काम कांयच करूं ना. बरोबर. फक्त ते हें काडून दिलां म्हणजे मदत म्हणून अनुदान म्हणून अनुदान दिलं, जालें. अशी पानां उडयत ती आनी सुद्दां ते- अनुदान सारकें दिनात. तें दिना आनी तें अनुदान ज्या डिपार्टमेंटान वता ते फाटलें आतां सांगता तशें फाटलें कॅरी फॉरवर्ड करता. बजेट घेवन बसता ना बजेटान हें बसना म्हणून. आतां नवे नवे मोठे मोठे प्रकल्प हातान घेवपाचो वेळ आयला न्ही. एक्झॅक्टली. पूण तें कांयच जावना. एक्झॅक्टली. आतां फॉर एग्जाम्पल पयलो चवरा सारकें हें पयलो चवर जालें न्ही. एक्झॅक्टली. पुरो पयलो फुडें एक 10 वर्सां बंद दवरात. हय सामकें खरें. पयलो चवर जालें पूण ना न्ही येना न्ही हें पुस्तकां. तुज्या अध्यक्षीय भाशणांत तूं, कारण आमी लोक रावल्यात हेमा म्हणटकीर काही चिमटे काडटले, काही धुमके घालतले, काय खोटे भरतले. ना म्हणजे एकूच हें एका हाजेर हांवें स्ट्रेस दिला की आतां एक युवकांचो महासंघ करपाक जाय परिशदेचो आवाठ वाडला. तांचे कडेन जायना आमचे कडेन खरें जायना. कित्याक तूं सांगलें 71-72 वर्सांचें हांव फक्त विचार म्हणपाक शकता, हांव प्रॅक्टिकल करपाक शकता. बरोबर. म्हणून हे अखिल भारतीय लेवलचे एक यूथ कोंकणी यूथ लीग आसपाक जाय. बरोबर. हें म्हणजे मेन हें बरोबर. ऑल इंडिया लेवलचेर सारकें. यूथ लीग हय बरोबर. तें तूं म्हणटा ऑल इंडिया म्हणटाना तूं केरळ, मंगळूर हे जंय कोंकणी लोक पातळ्यात त्या सगळ्या लोकांक घेवन तूं तो फोर्स तयार कर, तरुणांचो फोर्स करचो म्हणटा तूं. ना हांवें कांय नांवां घेतल्या. आतां ही आपले लुईस रॉड्रिगीस, मेल्विन हे सारके लोक आसा जे काम करता कोंकणी खातीर वावुरता. तांकां घेवपाक जाय न्ही आमी. बरोबर. तांकां भायले भायले करून दवरपाक जायना. एक्झॅक्टली. तांकां भितर हाडपाक तांचो आस्पाव करपाक जाय. सामकें. आनी ते क्रांतिकारी लोक सामकें बरोबर. आमचे भशेन भियना कोणा वेवस्थेच्या आहारी वचूना कोण. सामकें खरें. बरोबर. आमी वेवस्थेच्या आहारी वचप म्हळ्यार कितें? राजकारणाक शरण वचप? राजकारणाक शरण न्ही. कित्याक खरें म्हळ्यार जें कितें आमी राजकारण्या कडल्यान घेता आनी आमकां राजकारणी दितात तो आमचो अधिकार. सामकें खरें. कारण आमकां लागून ते थंय बसल्यात. हय तो आमचो अधिकार आमी मागता न्ही. आमच्या भाशे खातीर आमची भाशा डेवलप करपा खातीर आमी मागता. ताणें आमकां दिवपाक जाय. आमी हाजी करून वचपाक जायना हें म्हजें मत. सामकें खरें. आनी जायराती ताणें दिवपाक जाय. बरोबर. म्हणजे कोंकणी मासीक कोंकणी मासिकां 2-3 येतात. सरकारा कडल्यान एक जायरात मेळना. सरकारा कडेन पांय धरचे पडटा. कितें पॉलिसीज कितें म्हूण कळना सरकाराची. तें जावपाक जाय. म्हणजे आमकां जें कितें आसा तें मेळूंकूच जाय. एक्झॅक्टली. हें मागपाची गरज आयल्या. बरोबर. न्ही आतां जालां कितें कोंकणी भाशा मंडळ हय आमचे चळवळीचें केंद्र आशिल्लें न्ही. कोंकणी भाशा मंडळ कांय उलयना सरकाराचेर. गोंयचो एक खासदार पळय राज्यसभेचो खासदार वता आनी कोंकणी शिवाय दुसरे भाशेन सोबूत घेता. आतां तूं म्हाका अशे वेळार सांग एक ताका बडी पडपाक जाय आशिल्लें काय ना? आमच्या एका लेखकान खंय कोंकणी भाशा मंडळाक फोन केलो. ते म्हणटा ना आमी कांय उलयना आमकां सरकारी अनुदान मेळटा. हेच म्हणटा वेवस्थेच्या आहारी गेल्या म्हणटा. एक्झॅक्टली. तें बंद जावपाक जाय आनी आमकां अधिकारान आमी मागपाक जाय. आनी ह्या खातीर हांव तूं म्हणटा पळय 50 वर्सांचेर आसतना म्हाका पळय मेळपाक जाय आशिल्लें म्हणटा पळय. हांव तुका तो म्हणटा अजुनूय तुका तूं थंय वयर व्यासपिठार पळय वतलें तुज्या हातान पळय जेन्ना तो दंड हातान येतलो की कोंकणी अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष हेमा नायक ही घोशणा जाली तर हांव तुका सांगता तुजे भितर एक नवो चेव येतलो पळय आनी तो लेटार भायर सरतले आनी गोंया येवन तूं परत ह्या चळवळीचें नेतृत्व करपाक भायर सरतलो. एटलिस्ट साहित्यीक तुजे कडल्यान सुद्दां बरी सेवा जातलीच. तूं लोकांक प्रवृत्त करतलो म्हाका इतली खात्री आहा. कारण आतां तुवें म्हणलें ना जो मनीस पळय तरुणांची भाशा उलयता तो जाणटो जायना हेमाबाई. आनी तुवें आतां परत हेंच म्हणलें न्ही तरूण. तुवें ह्या मुलाखतीन सुद्दां 2-3 वेळा तरुणाचें नांव घेतलें. सो हांव म्हणटा तूं जाणटें जावं ना. 72 वर्सां ही फकत एक आंकडो. तें खरें म्हळ्यार परतें करपाचें. हेमा नायक 27 वर्सांचे थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू व्हेरी मच. आमी वळवय गांवांत आसात. हेमा नायकाच्या आनी पुंडलीक नायकाच्या घराच्या दारान आसात. पावस पडपाची मांडणी आसा. ह्या दिसांनी पावसूय पडटा पूण पावस पडूं ना पडूं हेमाक ताची पर्वा ना आनी आमकांय पर्वा ना. कारण आमी पणजेच्यान धांवत वळवय आयल्यात. कारण हेमा कडेन सांगपा सारकें खूब आसा. हेमान चळवळीचें नेतृत्व केलां आनी आजूय 72 वर्सांचेर हांवें ताका म्हणलां 27 म्हणून पूण 72 वर्सांचेर तांचे भितर जी पळय एक धमक आसा
ती धमकच म्हाका दिसता खूब कितें सांगता आनी फुडल्या कांय वर्सांनी हेमा कांय गजाली करून दाखयतली अशी खात्री म्हाका आसा. हेमा बाय खात्री Yes. सामकी हांव तुजे मुखार परत व्यक्त करता आनी सांगा आमकां कितें करपाचें तें आमी आहात. धन्यवाद.